हे गाईज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कसं काय मंडळी, कशी आहात सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी असतली आणि सगळी बरी असपाक जाय. हांवूय बीन बरें आसा. आणि गाईज हांवें थोडंफारचो म्हजो इंट्रो चेंज केला. कसं कित्याक प्लीज कमेंट करून सांगा बरो आहा की ना तो सांगा. चेंज पयलींचोच बरो आसलो की आतांचो बरो आहा, प्लीज कमेंट करून सांगा म्हाका इंट्रो म्हजो कसो आहा कितें आहा तो. आणि गाईज कालच्या व्हिडिओन तर तुम्ही पळयलेच आसतले की एक्वेरियम हांवें सेटअप केल्लो. सो काय बरं हांवें सेटअप केल्लो इतलो मेहनत करून म्हणटात तसो. उदक बीन प्रॉपर भरून दवरलेलें कारण म्हाका फिल्ट्रेशन चालू दवरूंक जाय आसलें. आनी ऑलरेडी फिल्ट्रेशन म्हाजें चालू आसलें आयज. आनी सद्या न्हय हांव ब्लॉग शूट करतालें म्हाजो एक ब्लॉग शूट करतालें. सो गायज तो ब्लॉग शूट करता न्हय रुमाची विंडो हांवें ओपन केली आनी तितूनसून न्हय तो ऑरेंज कलर बोकलो आसा पळय आमगेर तो येयलो आनी तेणी मारली जंप हांगसर आनी डायरेक्ट उदकान. सो म्हाका उदक परत आसलें थंय चेंज करचें पडलें. पळोवंक शकता तुमी सद्या काम चालू आसा उदक चेंज करपाचें. जितलें फ्री जावपाचें ट्राय करता न्हय तितलें म्हजें काम वाडटा. सो गायज सद्या क्लीन पळोवंक शकता तुमी उदक कितें जालें. उदकाची हालत वायट डायरेक्टूच भितर गेलो तो. सो म्हाका ऑप्शनूच नासलें, उदक चेंज करचें पडलें. आनी आतां 12:30 काय 1 जाल्लें आसा न्ही. सो हांवें डिसायड केलें की बरें ब्लॉग शूट करतलें. आनीकूय ब्लॉग म्हजे आहा 2-3 पेंडींग ते बरें प्रॉपर शूट करून घेतले. बट ना, जें काम वाडोवंक जाय तें वाडटातूच. फ्री टायम असो नाच केन्ना फ्री जातलें प्रॉपर शूट करतलें. इवन चॅलेंज व्हिडिओ सुद्दां करपाक म्हाका हालीं म्हजे कडेन इतलो टायम ना की हांव इतलें बिजी सद्या स्वताक लागूनूच सद्या टायम ना खंय भायर वयतलें फिरपाक जाय. सो गायज सद्या खाली करून घेवया. आनी आवाज येता कारण फिल्टरूय चालू आसा, तेका लागून फिल्टराचो आवाज येता डायरेक्ट. दाखयता तुमकां कसो कितें सद्या चालू आहा तें क्लीनअप. सो गायज हे पळयात पसारो कितला, कारण एक्वेरियमाक लागून न्हू सगळें वयर सकयल जाता. आनी हे पळयात हांगसरय पसारो केन्ना क्लीन जातलें देव जाणा. आनी हो पळयात काय बरो भरलेलो सगळो वायट जालो. बोकल्यान जंप केलें सगळें. तरी बरें जालें की तेणी थंय जंप केल्ली. हे जे शीट आसा पळय हे शिटा सकट फिल्टरा सकट म्हाजो डायरेक्ट सकयल गेल्लो. आनी हांगसर बसून न्हू हांव शूट करतालें. हांगा हँगराक मोबायल लायला आनी हांगसर शूट करतालें. सो तेणी थंय कांट म्हणटात तें केलें आनी डायरेक्टूच भितर गेलो तो आनी हांगसर डायरेक्ट. तरी बरें जालें की कितें हालोंक ना. या आनी कितें हे बावल बीन फुटलेले जाल्यार परत प्रॉब्लम जावपाचो. तरी बरें आनी हे ड्रीप फूटूय म्हजें हालोंक ना. सो बरें जालें, नाल्यार व्हडलो प्रॉब्लम जावपाचो. सो सद्या खाली करप चालू आसा. डबल वावर जालो म्हाका, कारण हांव भरपूरूच फ्री आसता न्हय, म्हाका कामात नासता, तेका लागून डबल वावर. सो गायज खाली करून घेता एकदां, कारण मागीर उदक वता जाल्यार परत भरपाक प्रॉब्लम. आनी आतां उदक वचपाचो टायम जालो. एक जालो दिसता आनी 2-2:30 म्हटल्यार मे बी उदकूय वयतलें. सो फटाफट हें करून घेवचें पडटलें म्हाका. आनी उदक पळयात कितलें बुरशें जालें तें. आनी गायज हांव कितें चिंत्तालें जाणा की एक्वेरियम बेगिनाच क्लीन करतलें, प्रॉपर सेटअप करतलें. आनी हे जे भंडारो पडला पळयात, हे जे हांगा थंय कपडे पडले ते म्हटलें मातशें प्रॉपर सारके दवरतले. सो नाच जालें. फ्री जावपाचो टायमूच ना. फ्री जावपाचें नांवूच घेवंक शकना, कारण कामां इतली पडलेला कारण हे पळोवन न्हय म्हाका इतलो बेजार येता ना. कालच्यान हांव लागला दिसता एक्वेरियम क्लीन करता. इवन हे पळयात हांगसर कितें कितें पडलेलें आहा सगळें. म्हणजे कपडे जे आमी थोडे कपडे न्हय आमी पावसा पयलीं न्हय बरें धुवन बीन दवरता, मागीर बरें प्रॉपर पॅक करून दवरता, कारण पावसान काय तेंचो यूज नासता न्हू, तेका लागून. बट म्हाका इतलो बेजार येता ना हालीं. काम 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 कावरूच जायना. आनी होय बीन म्हटल्यार एकदां सेटअप जालो काय प्रॉब्लम ना. बेडी वयले सारके बेडशीट बीन बेडशीट आजून हांवें बेडीचेर घालूंक ना, कारण एक्वेरियम क्लीन करता म्हणसर तें बुरशें जातलें. सो गायज आनी मम्मी मातशी हेल्प करता म्हाका एक्वेरियम क्लीन बीन करतना, कारण पायप चालू कर बंद कर. बट आतां ती बीन ना, ती मातशी कामा खातीर भायर गेली. सो गायज अशें कोणा बरोबर जाता सांगात म्हाका कमेंट करून. जेन्ना जेन्ना आमी चिंतता की बेगिना फ्री जातलें आनी तेन्नाच एकदम डबल काम जाता. मागीर कोणा बरोबर जाता कमेंट करून सांगात म्हाका. फायनली खाली जालो एकदांचो म्हणटा तसो, पळोवंक शकता तुमी. कारण पेशन्स जाय काम करपा खातीर. सो खाली जाल्लो हा सद्या. आतां भरून घेता एकदां.
खाली तर करून घेतलं. आता बर्फाचे काम उरलं आणि कडक वत असा पाय मध्ये दमट जाता आणि सकाळी नाही बारीक बारीक पाऊस पडलेलो आणि हे पाय पायप दाखयता तुमकां खंयच्यान खंय आला हांवें ते इतले म्हणटात तशें म्हाका बेजार येयला ना. काम म्हाजें भरपूर आयज वाडलें. सो आता नळ एकदा चालू करून घेता आणि पोरसानसून न्हय रुमान हांवें उदक गेला. पायप हांवें कनेक्ट केले हांगसर आणि हांगसून पळयात आतां खंय खंय वयतले ते सगळें हांगसून पोरसानसून हांवें घेतला घरान आमच्या हांगसर हे पळय हांगसून विंडोनसून भितर वयता. ते पळयात भरपाक स्टार्टूय जालें. सो गायज भितर वचून पळोवया कशें कितें भरता क्लीन काय ना ते. फायनली म्हणटात तशें उदक भरपाक स्टार्ट जालें आणि आता इतलें क्लीन उदक येता ना. बरें जालें न्हू उदक चेंज करून. बोकल्याचें एक निमित जालें. बोकलो पडलो म्हणून एक निमित जालें म्हाजें आणि एकदम क्लीन उदक येता पळयात. सो गायज पळयात तरी उदक एकदम निव्वळ येता क्लीन म्हणटात तशें आणि ग्रेवल्स सामके प्रॉपर दिसतात. हे पळयात बरें येता न्हय. काल अशें नासलें. काल मातशें म्हणटात तशें उदक बुरशें आसलें बट म्हाका एक निमितूच मेळ्ळें बोकलो पडलो म्हणून आणि उदक पळयात ग्रेवल्स बीन सामके दिसतात. शेकारो म्हणटात तो हो. आनी हे शीट मात धुवंक ना हांवें कारण हे म्हाका धुवंक जाय शीट. बाकी ओवरऑल लूक हो पळयात बरो दिसता न्हू. हाय बरो दिसता न्हू नजर ना लगे. उदक तर निवळ जालें त्याच निमतान बोकल्याच्या निमतान उदक म्हाजें क्लीन जालें पण घाम काडलो सामको. डबल काम जालें म्हाजें आणि हालींच्या दिसान काम 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 आणि 2 वस्तू आमच्या घरान न्यू एड जाला दाखयता तुमकां फुडें फुडें दाखयतलें हांव तुमकां. परत ते शिफ्ट करता म्हणसर मम्मीक आनी म्हाका नाका जालें कारण ते हांगसून उखलून घरान हाडा घरांसून उखलून परत सकयल टेबला कडेन व्हरा तुमकां दाखयतलें नेक्स्ट हांव. तेज्या भायर म्हणजे टँकाचें काम भरपूरच काम जालें यार. काम म्हणजे काम सांगू शकना हांव तुमकां. तेका लागून म्हाजे ब्लॉगूय म्हणटात तशें मातशें मदीं मदीं लेट येताले. ब्लॉगूय सारके प्रॉपर करिनासलें हांव. तेच रिजन आसलें. शिफ्टींग बीन मातशें चालू आसलें. काम एक्स्ट्रा आसल्या कारणान ब्लॉग बीन शूट करपाक पॉसिबल जायना. आणि उदक पळयात सद्या निव्वळ येता सामकें. निवळूच जाय आसलें म्हाका आणि आवटसायड मातसो मारूंक जाय स्पॉंज बीन आणि हालत पळयात यार कितली गरमी जाता कितली ना. आणि मम्मी अजून येवंक ना कामा खातीर गेली ती. सो तिजोय वेट करता केन्ना येतली ती पळोवया. टँक भरता भरता हांवें 2 कामां ऑलमोस्ट करून घेतली. बाथरुमान मातशें उदक बीन हें केलें. एक्स्ट्रा थोडें उदक आमी भरून दवरता एडवान्स. बाय चान्स सपोज टाकी बीन खाली जाली जाल्यार मागीर प्रॉब्लम जाता ना आयदनां बीन धुवपाक. तशें तर खाली जायना बट बाय चान्स एक्स्ट्रा एकदां उदक लागता ना. तेका लागून एक्स्ट्रा इल्लें उदक भरून दवरता. सो तें भरून घेतलें. हे जाल्या उपरांत म्हाका हे शिफ्ट करूंक जाय. हे शिफ्ट हांव फाल्यां करतलें कारण अजून नुस्तें सोडूंक ना गप्पी बीन. आणि आयच्या व्हिडिओन आय थिंक सो हांवें खूब भरपूरूच गजाली केल्या दिसता न्हू. सो गायज पळोवंक शकता अचानक सामको पावस पडपाक स्टार्ट जालो. गडगडो बीन स्टार्ट जाल्लो आसा आणि एकदमूच जोरान पावस पडटा आणि गडगडो बीन व्हडलो स्टार्ट जालो. सो पळोवंक शकता तुमी. सो गायज जेचो आमी वेट करताली तो फायनली म्हणटा तसो पडपाक स्टार्ट जालो. इतले दीस आमी म्हणटाली पावस पडना आणि तो आयज आमच्या हांगसर पडपाक स्टार्ट जालो आणि पयलोच पावस आसा आमच्या हांगसर. सो भरपूर बरें दिसलें म्हाका आणि म्हाजें कामूय बीन बेगीनाच जालें. निवळ बीन करून सगळें जालें आणि पावसूय पडपाक स्टार्ट जालो. सो आतां हांव फ्रेश जातलें आणि मम्मी बीन येयल्ली आसा. सो आतां हांव फ्रेश जातलें. सो आनी तुमच्या बरोबर भरपूरशे गजाली बीन केल्या आयच्या व्हिडिओन हांवें. सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओ. त्या म्हणसर देव बरें करून आणि कमेंट करून सांगा तुमच्या थंय पावस पडपाक स्टार्ट जालो की ना. सो बाय.